दाबोली एअरपोर्ट केन्ना बंद जावपाना. दाबोली एअरपोर्ट बंद जातकच सरकार आसपाना. दिस माय वर्ड. दाबोली एअरपोर्टाक लागून म्हाका दिसता हांवें एक टायमाचेर कितूक लाख मेळ्ळे ते म्हाका खबर ना. एक टायमाचेर हांवें 36 मार्च मिटींग केले आखे गोंयांत. आनी दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा तो रावता म्हूण सोंपलोलो पारीकारानूय सांगलो आहा आनी आसलोलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगला बंद जावपाना म्हूण. कितको बंद जाता म्हणटा तूं. ज्या दिसा दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता ज्या दिसा गोंयचो गव्हर्मेंट ना. कॅप्टन विराटान एक स्टेटमेंट काडलेलो ताका लागून बोवाळ जालो असो. अरे तो कॅप्टन विराट म्हणटा ती फटाश म्हणून जाण तूं. फटाश केलें ताका रिंगट्या हें जाताय फळां ठा जाता तिचो फटाश ती फटाश कितें आयकनाका. तिचो फटाश जायत चले आमी. कॅप्टन विराटाचो फटाश आमगे लायफान जायत चले. ती फटाश कितें आयकूंक शकना. तूं म्हाका सांग डॉक्टर प्रमोदान सावंत सांगलें एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून. ताणें सांगलें जावं तूं सांगता गव्हर्मेंट गेलो. प्रमोद सावंतान केन्ना सांगलें ना मरे एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून. तूं कितें फटाशी कितें खबर कितें तिका. तेचो फटाशी आमी आयकपाक तयार ना. डॉक्टर प्रमोदान सावंतान सांगलें तेजो म्हाका सांग एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून. गव्हर्मेंटान सांगलें ना हेजो फटाश बिश्त्यो फटाश्यो हें कोताय फटाशे हांव घेवन बसना. ती फटाश एक दीस जाल्या फटाश